सोडूय पातकांतलो मनशाक निवार मोरनांतलो. मातशीं बसुया. My dear friends, it gives me immense joy to welcome in our midst, on behalf of Archbishop, His Eminence Philip Neri Cardinal Ferrand, Bishop Jos Pullikal of the Diocese of Kanchipalli in Kerala. Along with him, we also have his team, very important people, Vicar General, Administrator, and others who serve in the Curia. We are also glad to welcome, we can call him our own, because he studied in our seminary at Rashol, Father Roshan, who belongs to the Diocese of Karwar. Dear Bishop and dear Fathers, we extend a warm and cordial welcome to you to pray with us and to pray for us this evening. Kindly rise. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बावा भयण्यांनो, आयचो विशय बागिवोन झुजे भाशेन बियेन आसतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवया. बागिवोन झुजेन मारियाच्या पोतीन देवाची येवजण गुणगुणान आसतना अवघडायेंनी पुर्यान आपणायली. देवाची येवजण संपूर्ण आनी संवसाराच्या बरेपणा पासत म्हूण वळखून भावार्थान आनी काळजीदारपणान ताणें आपलो सहकार दिलो. देवाची येवजण आमी पाळतना देव आमकां सांडिना, बगोर आपले आसणे आनी आदार बासायता. आमच्या जिवितांत देवाची येवजणेक फुडें व्हरतना आव्हानांनी देवाचेर पातयून आमचें पावल फुडें मारूंक बागिवोन झुजे आमकां देख जाता. ह्या मिसाच्या समारंभान वांटो घेतना बागिवोन झुजे भाशेन आमी काळजीदार जावंक बापाचो आदार आनीक बोल आमकां मागुया. भाव भयणीनो, आज करीत भाशेन हे मीस आमचें डायोसिजन पास्टरल सेक्रेटेरियट आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांत सगल्या गवळीक वावराचें फुडारीपण आनी मांदावळ चलयतलें खातें पाळटा. तांचे पासत थंय वावरतलें पासत आमी करीत भाशेन मागतना हें आमचें गवळीक मुण्यारपण हें आमच्या धर्म प्रांतांत फळां बरीं जावंक आमचे मागणें आमी देवाक उबारुया. आनी जायती फावट आमच्या जिवितांत बागिवोन झुजे भाशेन काळजीदारपणान देवाची येवजण वेगवेगळ्या परिस्थितींनी मानून घेवंक आमी चुकल्या म्हूण ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. पासत बागिवोन सदां संकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात पूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. एक घडी भुरगीच रावन आमची सोणेकल्याची गरज बापाक आमी उबारुया. कोनवाड्या बापा, पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यान देखून तुजे एकल्या स्पुताच्या नव्या सोलमांक आमी ओत्रेकून रावता. ह्या सोलमा उदेशी आमकां सुटका दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो. ते दीस लागीं पावतात तो एक खरो राजा कसो राजवड चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशान प्रमाणीकपण आनी भक्तीपण सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो करतली. सोर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात, लोक आनीक केन्नाच म्हणचो ना, ज्या सोर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो, ज्या सोर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या घोराण्याचे संस्थीक जय ताणें तिका शिपडायलोली त्या उतरार गांवांतली आनी सगळ्या देशांतली आनी आपल्या खाशा देवान परतून पावयली तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतलें ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतर हें आमचो साबाब जातलो. सोरवोंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. परतून म्हणुया, सोरवोंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करूंक अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसोबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करूंक दितलो. साबाब, सोरवोंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली.
उलो मारतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो दळदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो साबाब सोरवोंडार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव तर जावं तो एकलोच करता विस्मितां ताचें वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं ताचे मोहिमेन बरो आख्खो संवसार सबाब सोरवोंडार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली शुभ वर्तमानाक सगळीं आमी उबी रावया Sorvesporak soy Sorvesporak soy Sorvesporak soy Sorvesporak soy इस्रायल घराण्याचो फुडारी तूं सिनाय दोंगरार मोइसेसाक तुवें सुमूर्ती दिली तुजो हात विस्तारून आमची सोरवण करूंक ये Sorvesporak soy Sorvesporak soy Sorvesporak soy Sorvesporak soy Sorvespor तुमचे सवे यासू तुमचे सवे यासू मातेवा परमडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताचे आवयक मारियेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जियोवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो दुतान सांगलें जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियोव नाका कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी सोमावला ती एका पुताक जोम दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो सर्वेस्परान प्रवाद्या बोरवीं अशें सांगलोलें पळयात एक आंकवार चोली गर्भेस सातोली आनी ती एका पुताक जोम दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतलीं हें बुतोर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या इश्टानो सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आयच्या सेवाधर्मीक रितीचो विशय भाग्योन जुजे भाशेन भियेनासतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवया मोगाच्या इश्टानो हो आयचो विशय आनीक आयच्या दिसाची दोनूय वाचपां वाचून नियाळ करता आसतना 3 वस्तू म्हज्या दोळ्या मुखार आयल्यो पयली स्वातेर आयली ती म्हणल्यार
आमकां घोडे खबर आसतले इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट नोज अस बाय नंबर. इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट नोज अस बाय नंबर. पॅन कार्ड जाणात आमी. बट गॉड नोज अस बाय नेम. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय जो सोडवंडार आमकां जल्मूचो आसा ताचें नांव जेजू, सोडवंडार, इमानुएल, आमचे मोदें देव हो संदेश आमकां मेळटा. दुसरे सुवातेर म्हज्या मनांत आयलें तें म्हणल्यार आमच्या दियोसिजीन 24 नोव्हेंबर ह्याच जाग्यार 3:30 वाजता मिसाचेर आमी CCBI कॉन्फरन्स ऑफ कॅथलीक बिशप्स ऑफ इंडिया हांणी एक प्लॅन, पास्टरल प्लॅन कोंकणी भाशेन आमच्यान म्हणूंक येता गोंवळीक येवजण 2033 हाचेर लॉन्चिंग उक्तावणी केली. आनी थंयसरूय आमकां मेळटा आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आदारून, आनी तें म्हणल्यार ड्रीम सोपोन झुजेचें. आनीक आमचे CCBI आसा तांचें एक सोपोन आसा जेन्ना आमी 2033 वर्साक आमी जेजू आमचे सोडवणे पासत ह्या संवसारांत आयलो ताजो व्हडलो उत्सवाचो समारंभ जावचो आसा. आनी ताकाच लागून 2023 ते 2033 10 वर्सांचो तांचो प्लॅन आसा. आनी हो प्लॅन तयार करतना ताणें 3 उतरांचो वापर केला. पयले सुवातेर जावन आसा ड्रीम, सोपोन. आनी सोपोन म्हणटाना म्हाका उगडास येता, हालींच एक दीस खंय तरी हांव मिसाक गेल्लो आनी एक सुपुल्लो भुरगो, तितलो बरो सेन्सांनी तो नासलो, आनीक भुरग्यांक कशें एट्रॅक्ट करपाचें त्यो थोड्यो टॅक्निक्स आमकां सेमिनारीन शिकयल्यात. आनीक हांवें ताका म्हणलें, ऐ मॅसीक वळखतात तुमी न्हू? मॅसी म्हणटोच तो रोखडोच स्मायल येयली ताच्या तोंडार. आय एम नॉट मॅसी बट आय एम क्रिस्टियानो रोनाल्डो म्हणूंक लागलो. क्रिस्टियानो रोनाल्डो. आनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो म्हणल्यार म्हाका उगडास येता सोपोन, ड्रीम. ही इज नाव 39 years old. पूण तरी आसतना ताणें एक आपल्याक सोपोन घेतला, ड्रीम घेतल्या, टार्गेट घेतल्या, विजन घेतला. तें म्हणल्यार आय वॉन्ट टू स्कोर 1000 गोल बिफोर आय रिटायर. आनी सद्याक तेजे 9-10+ गोल जाले, जायती आसा, चलूंक जाय. बट ही इज वर्किंग टुवर्ड्स दॅट ड्रीम. बरें डायट करता, मेंटेन करता, बरे भाशेन आपले डिसिप्लिनान एक्सरसायज करता. म्हणटोच ड्रीम म्हणटोच ती वेव्हारान घालूंक, ती साकार करूंक आमी वावरूंक जाय. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या पयल्या वाचपान शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां अशेंच कितें आयकोंक मेळटा. पयले सुवातेर आयचें पयलें वाचप जावन आसा जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी थंयसर आमकां खबर मेळटा जेरेमिया प्रवाद्याक देव उगडास करता की दाविदांतल्यान, गोत्रांतल्यान एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो. आनी हो फांटो कोण काय? जर तर आयचें शुभ वर्तमान बरे भाशेन आमी आयकलां जाल्यार थंयसर आमकां मेळटा. पयल्या वाचपान आमकां बाकीत मेळटा जाल्यार आयकूंक जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमकां भाग्योन जुजेच्या स्वप्नाची खबर आमकां मेळटा. मोगाच्या इश्टानो, भाग्योन जुजेच्या स्वप्नांत आमकां 3 वस्तू मेळटात आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान. पयले सुवातेर ही लिसन्स. जेन्ना आयज बडवो देवाचो संदेश घेवन जुजे सरशी येता तो कितें करता? बरे भाशेन आयकता. दुसरे सुवातेर आमकां ताजेशी मेळटा तें म्हणल्यार ही ट्रस्ट. तो स्वत मानता, जें कितें देवान सांगलां जावं आयज बडव्या वरवीं तें तो स्वत मानता. आनी तिसरे सुवातेर मेळटा तें म्हणल्यार ही एक्ट्स विदावट वेटींग. तो आनी उपरांत रावना, सायबीण मायक आपली पोतीन कशी तो मानून घेता. मोगाच्या इश्टानो, आयचो विशय आमकां होच संदेश दिता. भाग्योन जुजे भाशेन भियेन आसतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवंक आमकां उगडास करता. मोगाच्या इश्टानो, भाग्योन जुजेच्या जिविताचेर आमी पळयल्यार आमच्यान म्हणूंक येता ताचे संवसारी येवजणे प्रमाणे तो सायबीण मायक सोडून दिवंक सोदतालो गुप्ती. पूण उपरांत देवाचो संदेश मेळटोच संवसारी येवजण तो पयस करता आनी देवाची येवजण घेता. म्हणटो जी भिरांत आसली ती पयस करून सायबीण मायक
आनी जेजूक तो आपणायता. मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर भाग्योन झुजेचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. आमच्यो येवजण्यो कसल्यो काय? संवसारी व देवाच्यो येवजण्यो. जेन्ना आमकां नोकरी ना, जेन्ना आमचो कोणूय पिडेंत पडटा, तेन्ना आमचें कितें घडटा काय? आमी भिरांतेन भरता. पूण आमकां मेळटा भाग्योन झुजेच्या जिवितांतल्यान जेन्ना देवाची येवजण आयज बोडव्यान ताका उक्ती केली, तेन्ना ताचे मुखार सगळें फूल पिक्चर आसोंक ना. पूण तरी आसतना तो मानून घेता. पयलीं तो भियेता खरो, हें आनी कशें घडटलें, भियेता खरो. पूण उपरांत आपली भिरांत आसा ती भावार्थान तो बदलता. भिरांत पयस करता, भावार्थान तें मानून घेता. सायबीण मायक जेजू आमच्या सोडवणदाराक तो मानून घेता. तर मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी झुजे भाशेन भियेनासतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवया. हो विशय नियाळटना पयले सुवातेर आयज देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी आमकांच विचारुया, आमच्या जिवितान कसल्यो भिरांत घेवन आमी जियेता काय? आमी आमकांच सांगुया. घोडे थोडीं काळखाक भियेतात, थोडे घडे फुडाराक म्हजें कितें घडटलें, फुडाराक म्हाका सांगातीन मेळटली, म्हाका काम मेळटलें, असले आमचे भितर भिरांत आसा. पूण आयज आमकां भाग्योन झुजे सांगता, आमी भिवपाची गरज ना. कित्याक देव जावन आसा आमचें बळ. ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना सदांच आमी देवाची ओळख घेवंक जाय, देवाचो मोग करूंक जाय, देवाची सेवा करूंक जाय. आनी जर तर हें सगळें आमी केलें जाल्यार ह्या संवसारांत देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी जिवीत जियेलें जाल्यार एका दिसाक आमकां सगल्यांक सर्गीचो मुकूट फावो जातलो. आमी पळयता भाग्योन फ्रांसीस शावेरा सोवें ताच्या जिवितान ताजो संवसारी हावेस आसलो एक व्हड प्रोफेसर जावंक, संवसारांत व्हड जावंक. पूण एक पावटी देवाच्या उतराच्या उजवाडान ताका देवाचो अणभव मेळटा. तेज्यो संवसाऱ्यो येवजण्यो बंद जातात, ब्लॉक जातात आनी ताज्यो येवजण्यो जातात. देवाच्यो येवजण्यो आसात त्यो आपल्यो येवजण्यो तो करता. आनी ताकाच लागून आपलो देश सांडून आमच्या गोंयांत आयलो. आनी ताकाच लागून 400 आनी अदीक वर्सां भरल्यार तो ह्या संवसार सोडून गेल्यार आयज पासून आमी ताका मान दिता आनी आमी ताका आमचो गोंयचो साहेब म्हूण आमी ताचो मोग करता. तर मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमचे भितर कसली भिरांत आसा ती भाग्योन झुजेक फुडें घालून ती आमी पयसावंक. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना सगळ्या वेळार देव म्हाका कितें सांगता ताजे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमी वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागून घेवया. सगलीं उबीं रावया. भियेनासतना देवाची येवजण आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबांत मानून घेवंक आमकां देवाचे कृपेचो आदार मागतना हेर दुसऱ्योय गरजो ह्या वेळार भावार्थान बापा मुखार दवरुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी भागिवोन झुजे पोरी देवाचेर आपलो तीर विस्वास देवून आपल्या मुन्यारपणांत येतोल्या अवघडायांक पुरो करूंक बापा लागीं मागुया. Corta tu
आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी बागीवून झुजे पोरी आपलें बरेपण न्हय पूण दुसऱ्यांचें बरेपण उंचल्या पावंड्यार दवरूंक बापा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भावा भयणांनी बागीवून झुजे पोरी आमच्या उतरां आनी कोन्यांनी देवाची मोहिमा पोरजोळावंक आनी ताच्या नांवाक मान हाडूंक बापा लागीं मागुया. जिवितान आव्हानां आनी अवघडायो अनुभवतल्यांनी बागीवून झुजेच्या जिविताचेर नोदोर मारून भावार्थान आनी बोरवाशान जिवंक बापा लागीं मागुया. एक घडी बरोगीच रावन आनी कसलीय गरज आमच्या काळजा मनांत आसा बापा मुखार दवरुया. भोव दयाळ बापा, ह्या आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या नेते पवित्र सुवेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुका भेटयता हांव ते बलये वरवीं आमीच तुका मानो. मोरनादीक सोयम घेवन आमच्या मोरनादीकपणाचेर तुज्या पुतान जैत वेलें. तुर्ताच्या सासनीक जिवितांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पोरगोटले. उतरावरत्या मोगान आंकवार मारेन ताका सांबाळलो. जिवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परवेक
संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं. ताका मेळून आमी सगलीं गितां गावन वाखाणणेचीं. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दुतां सांगाती आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. ती स्पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओसरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमयाव आमच्या आदारी बिस्म सायबा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints, especially Saint Francis Xavier, who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life
and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Tiace su vorbi, tiace su sangata, tiace su tai, povit atmiancha ekponan, sor podvedar bapa, sor vondonani voivov tuka, sasnancha sasnan. Amen. भाव भयणीनो, इंग्लीश भाशेन आमकां अशी म्हणणी मेळटा, the will of God will not lead us where the grace of God cannot keep us. भिरांती विणे आपली येवजण पाळूंक देव आमकां आपले कृपेचो आदार सदांच दिता. हीच कृपा आमकां सोणेकल्याक आनी आमच्या कुटुंबांक मागून जेसून शिकयल्ले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिरायेचो आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिसा, तशें आमची पापां बगोस, आनी आमकां पळोवन घेवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो आशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक पळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चेतन राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आपल्या भौशीक जिवितान बापाचे येवजणीक उदारपणान होयकार दिल्लो जेसू भिरांती विणे येवजण पाळूंक आमकां घोटाय दिता. तो ताच्या जेवणान वांटो घेतात ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ भयणी बाबांनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कोमयाव घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Amche
मोगाळ भयणी भावांनो, जिव्या जेजूक आमी शेवला. जोण एकल्याक आमकां तो कुरपेन भरता. जोण एकल्याक आमकां तो आदार आनी सहकार फावो करता. दिसा दिसपट्टे आमच्या कोश्टा त्रासांक फुडो करूंक. हे सगळ्या बरेपणा खातीर ओगेपणान जेजूक आमी आर्गां दिवया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुझ्या घरांत एकठांय जावन आनी तुझ्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन तुजी खोनवळाय आमी चाकूंक पावल्या. हें तुजें बरेपण दोळ्या मुखार दवरून बायगेवन फ्रांसीस शावेराचे आनी बायगेवन जुसेचे देखीन भिरांती विणे तुजी येवजण पाळूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. आमेन. सगळे आमी बसुया. मोगाळ भयणी भावांनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलोल्या आमचे आदारे बिस्म भोवमाने सिमिया पुरिफिकासो फेर्नांदीस ताका, तशेंच आमच्या आयच्या दिसा आमकां उतराची मोडणी करतले आमचे यादनीक भाव फादर लिओ फेर्नांदीस ताकाय आमचे दिनवास. डायसिजन पास्टर सेक्रेटेरिएट ह्या खात्यांत वावुरतल्या सगळ्या आमच्या भयणी भावांकूय आयच्या दिसा जाणी कोणें हो सेवाधर्म मांडला, बरे तरेन वांटो घेतला, तांकांय आमचे दिनवास. आयज आमचे बरोबर कंजिरापल्ली ह्या डायसिजींतले बिस्म जोझे पुलिकल ताचे बरोबर ताचे हेरूय यादनीक भाव ह्या बलिदानान वांटो घेतले, तांकांय आमचे दिनवास. आमकां बरे भाशेन गायन करूंक आदार दितल्या आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे खेरीत दिनवास.
ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आणि 11 वाजता आणि सांजे 3:30, 5 आणि 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेंत आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आणि सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आणि सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वा बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमान थावन त्यो तुमी घेवंक जाता. ह्या पुस्तिकाचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भयणी भावानो, सोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आणि 27 वेर फकत व्हीलचेअर आणि बगी काउंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमाव चालूच आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाचीक मीस आमी समोरमतल्या. आमचे आर्चबिशप भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रो मिसाचे येजमान आसतले. तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नव्या वर्साचे दोबाचीक मीस आमी समोरमतल्या. मोगाळ भयणी भावानो, 3D projection mapping, sound and visual show dedicated to the exposition नातालाच्या मोदयानेर मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 वेर थावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत हो शो सांजेची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान आमकां पळोवंक मेळटलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सोगलीं आमी उबी रावया. मातशी बसूया. आमचे मदीं आशिल्लो आमचो बिस्प आमकां एक ल्हानसो संदेश दिवंक सोदता. I thank God for bringing us together today during these moments of divine blessings. And I thank God for having given us an occasion, together with my priest from the diocese, to celebrate this Holy Mass with you and for you. As we know, this is a great occasion of divine blessings. That is during the occasion of 80th exposition of the sacred relics of Saint Francis Xavier. And after receiving these great blessings, let us be more cheerful, loving, and pilgrims of hope in our day-to-day life, as Pope Francis says. May God bless each and every one of you. And I thank also Cardinal Philip Neri and Bishop Simeao for having given us a chance to celebrate this Eucharist with you and for you. Thank you so much. May God bless everyone. My dear friends, on behalf of Archbishop and all the Christ faithful of Archdiocese of Goa and Daman, I also express our sincere and deep gratitude to His Excellency Bishop Jose Pullikal and his close collaborators for their joyful, prayerful, and grace-filled presence in our midst today. We also thank Bishop for giving us this brief but insightful message. I also acknowledge with much joy the presence of Father Roshan. He belongs to the Diocese of Karavar, but has been in our seminary, Rashol Seminary, for his studies. Also, I would like to take this opportunity to thank Father Leo, not only for
preaching the homily today, but also he is the Executive Secretary of our Diocesan Pastoral Secretariat for all the work he is doing along with his close collaborators. And I wish him much fruitfulness also in the days to come. We continue to pray for him and all at Diocesan Pastoral Secretariat, which is a very important body in our Archdiocese. Kindly rise for the final blessing. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं हो आशीर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या पोरसोळान सोर पदवेदार आनी काकलुत्सार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितान तो तुमकां भावार्थान तीर बरो आशान संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेस्त आनी सुडसुडीत करूं. आमचो सोडवंडार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यात. तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिवं. And this final blessing I shall impart along with our brother bishop. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Kristaचे शांतीन वचूया. देवाचे गोडकार बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सोगली बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सोगलेच लासले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुमच्यो कासकी करचो ह्या वेळार बापाक तूं बार. आमचे ओद्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन.